मूळ गोंयकार पूण कांय कारणांक लागून पाकिस्तानात राबितो केल्ल्या आनी उपरांत भारतांत आयिल्ल्या जोझफ पेरेराक भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांकां भारतीय नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र भेटयलें. सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोझफ पेरेरा हे पयले विदेशी नागरीक जावन आसात. सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोझफ पेरेरा हे पयले विदेशी नागरीक जावन आसात. जोझफ हे मूळ गोंयकार पूण गोंय मुक्त जावचे पयलीं कांय कारणांक लागून ते पाकिस्तानात गेल्ले. उपरांत तांकां थंयच रावचें पडलें. तांणी पाकिस्तानी नागरिकत्व स्विकारिल्लें. 11 सप्टेंबर 2013 जोझफ भारतांत आयिल्ले. उपरांत तांणी भारतीय नागरिकत्वा खातीर अर्ज केल्लो. भारतीय नागरिकत्व मेळिल्ल्यान जोझफ पेरेरा हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गृहमंत्री अमित शहांचे उपकार आटयल्यात. I'm very grateful. I'm very grateful to give me the citizenship. I was trying last 11 years. I was trying, to get it. But after the CAA, which I got within 1.5 months, and I am very grateful. I thank God for giving this opportunity. सगळ्यात पहिली ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांणी सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हो पास केलो आणि तेजो ऑलरेडी सिटीजनशीप दिवपा खातीर सुरवात केली. आणि सिटीजनशीप दिता आसतना गोंया खातीर आमकां अभिमानाची गजाल आसा. मिस्टर जोझफ फ्रांसीस पेरेरा हांकां आमी आज सिटीजनशीप दिता. तो आमच्या मदीं आयला हांगासर. गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पाकिस्तानात फॉर फर्दर कराची हांगासर फर्दर स्टडी करपा खातीर तो गेल्लो आनी ताज्या उपरांत गोंय मुक्त जालें आनी परत तो येता आसतना ताका थंयसर पाकिस्तानची सिटीजनशीप घेवची पडली. त्या वेळा टायमिंग खातीर तेणे आपलें एज्युकेशन थंयसर कंप्लीट केलें. देन ही हॅव शिफ्टेड टू द गोवा. तो गोवन बायले कडेन लग्नय जालो. ताची मिसेस गोंयची आसा. तेन्ना लग्नय जालो आनी तेज्या उपरांत तो गोंयांत रावतालो. बट ताजे कडेन सिटीजनशीप जी आशिल्ली ती तेजे कडेन नासली. आमच्या एका गोंयकाराक आमी आज ती गोंयांत सिटीजनशीप सर्टिफिकेट तेजे हांगा दिता. ताका आमी हांगासर आपयलाय बी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.